मोगाच्यान युगोस्लावियातून आमच्या भारताक येवन निर्गतिकांक आपणाचीच भुरगीं म्हणले बरी पळोवन सगळ्या देशांत मात्र न्ही संवसारांतच व्हड क्रांती उपजोवन नोबेल पुरस्कार जोडल्या क्रिस्तांवांक तशें आक्रिस्तांवांक सर्वांक भोव मोगाचें जावन आसच्या एका विशेष व्यक्तीचें स्मरण आज आमी करता। ती जावन आसा कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा। तर मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता। तेरेज युगोस्लावियाच्या स्कोप्जेंत 1910 ऑगस्ट 27 जल्मल्ली। निकोल आनी द्रांदाफील बोजेसिया म्हणल्यार अल्बेनियन जोड्याक जल्मल्ल्या त्या जाणां भुरग्यां पैकी तेरेज निमाणी। पवित्र स्थानांत तिका दिल्लें नांव एग्नेस गोंसा बोजेसिया। आपलें शिकप संपवन 18 वर्सांच्या प्रायर ती लोरेटो कॉवेंताक भरती जाली। जेजूचें ल्हानफूल सा तेरेजाक आपली पात्रोन म्हणून स्विकार करतना तिणें आपलें नांव तेरेजा म्हणून घेतलें। 1929 ती कोलकाताक आयली आनी थंय सेंट मेरीज इस्कॉलांत शिक्षकी जावन 16 वर्सांभर वावर तिणें दिलो। 1926 सप्टेंबराच्या 10 तारखेर रैलार दार्जिलिंगाक ती पयण करतना तिणेंत सांगचे बरी आपोणे भितरलें आपोणें तिका लाभलें। हें आपोणें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक खरण्यांनी देवाचो मोग जावचे खातीर जावन आसलें। पिडेस्तांक आनी मोरतेल्यांक खाण मुस्तायकी आनी गरनातल्यांची जतन घेवचे खातीर देव आपणाक आपयता म्हूण तिका भोगलें। आपल्या मेळाची आनी इगर्जमतेच्या वडिलांची परवानगी घेवन 1928 ऑगस्टाच्या 16 तारखेर एक बालदी 2 कापडां 5 रुपये घेवन ती लोरेटो कॉवेंताची भद्रती सांडून कोलकाताच्या झोपड्यांनी या स्लाम्सांनी आनी रस्त्यांनी जिवन आसचे संगी जियोंक ती फुडें सरली। आपलो वावर सारक्या रितीन करचे खातीर तिणें 6 म्हयन्यांची नर्सींग तरबेती घेतली। उपरांत पिडेस्तांची आनी मोरतेल्यांची भोव मोवाळायेन तिणें जतन केली। किडी जाल्ले घाई तिणें मोगान नितळ केले। विणग्या कुडींक न्हाणयलें आनी सर्वांक क्रिस्ताच्या शांतींत दलयलें। उपरांत एक इस्कॉल आराम केलें। समाजीच्या कोनशांक पडल्या खातीर तिणें करच्या मिसावाक तिच्या थोड्या आदल्या विद्यार्थींनी हात मेळयलो। 1950 तिका भारताचें नागरीकपण लाभलें। त्याच ऑक्टोबरांत रोजर मायेच्या पेस्ता दिसा माय मोगाच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी मेळ आराम केलो। उपरांत मोरतेल्या निर्गतिकांचो आसरो निर्मल हृदय निर्गतीक आनी सांडून गेल्ल्या भुरग्यां खातीर शिशुभवन कोडकारांक शांतीनगर म्हणले आसरे तिणें आराम केले। 1963 दादल्यां खातीर माय मोगाचे मिशनरी भावांचो मेळी स्थापीत केलो। तिच्या वावरा रिती वरवीं ती गटारांतली सांतीण म्हणून नांवाडली। तिच्या वावराक लेख मीत नातल्यो प्रशस्त्यो वळोवन आयल्यो। भारत सरकारान तिची सेवा मानून घेवन अत्युन्नत प्रशस्ती भारत रत्न प्रशस्ती दिवन गौरव दिलो जाल्यार नोबेल बहुमान दिवन संवसारान तिका मान पाटयलो। 1927 सप्टेंबराच्या 5 तारखेर ती अंतरली। गांधीजी आनी नेहरूच्या मरणा संदर्भी केल्ले बरी तिच्या मरणाक मान भेटोवन सरकारी गौरव सांगता तिचें मरण केलें म्हणटना सगळ्या संवसारान तिका कशें देखलें म्हणलें आमकां समजूंक चड वेळ वचना। लगभग
130 देशांनी खोवेंता 5000 सिस्टरां संवसारांत आसात म्हणटना तिका तिच्या पाटलावदारांक तांच्या कामाक मेळिल्लो स्वागत आमकां समजता. 2003 विश्वेंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका भाग्यवंत म्हणून पासारली. तर मोगाचें ह्या महान भाग्यवंताचें स्मरण आज आमी करतना दुबळ्या धाकट्यातय आनी कश्ट जाल्यातय जेजूक पळोवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्याच ल्हानवीक रितीन ह्या संवसारांतले कश्ट पिडा सिडा भावार्थान फूड करूंक मुखार सरया. तर मोगाचें ह्या नियाळांत तुमकां वांटो घेतिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. भाग्यवंत मादर तेरेसा आमा पासून विनंती कर.